पणजी गोंयची राजधानी गोंयांत येवपी दर एकलो पर्यटक पणजे येना अशें जायना। चडशे फावट भायल्या राज्यांतल्यान येवपी बसी पणजेच रावता, तशेंच गोंयांत आयिल्ले पर्यटक पणजेच्यानूच आपल्या राज्यांत वचपी बस धरता। पूण हांगच्या आंतरराज्य बस स्टँडाची अवतिकाय पळयल्यार भायले लोक गोंयचे कितें देख घेतले असो प्रश्न पडटा। पळयात गोमंतक टीव्हीचो पणजे पाट्यार आसलेल्या आंतरराज्य बस स्टँडाची अवतिकाय दाखोवपी हो खासा रिपोर्ट। तर हांव आसा आयज पणजे बस स्टँडार। पणजे बस स्टँड म्हणजे पणजे बस स्टँड जो आहा तो त्या सायडीन आनी हांगा बॉम्बेच्यो बशी लागता। तुम्ही पळोवपाक शकता म्हाज्या फाटल्यान बॉम्बेच्यो बशी लागलेल्यो आसा। सांच्या टायमार बॉम्बे वचपाचे जे लोक आसा ते हांगा येवन बशी धरतात। सो बॉम्बेच्यो बशी पार्किंग करपा खातीर ही सुवात आसा। तर म्हाज्या फाटल्यान तुम्ही पळोवपाक शकता एक जे दृश्य आहा तुमकां सांगता, गोंय हे पर्यटन स्थळ। जेन्ना भायले लोक प्रामुख्यान जेन्ना बॉम्बेच्यान लोक हांगा देंवता तेन्ना समज तांकां हे दृश्य दिसले जाल्यार आमचे गोंयचें जे इम्प्रेशन आहा ते कशें म्हणून भायल्या लोकांचेर दिसतले, कशें म्हणून भायल्या लोकांचेर हे इम्प्रेशन पडटले हेजे तुम्ही हेजो अंदाज घेवपाक शकता। त्याच बरोबर आतां तुमी पळयात फुडें सुद्दां सामको कचरो पडलेलो आहा। त्याच बरोबर खूब गर्दी सांच्या टायमार हांगा जाता। आतां मातशें फुडें सरया आणि पळोवया की कितें स्थिती आहा थंयच्या भागाची। पूण हांगा एकूय शेड ह्या लोकां खातीर बांदलेली ना। जर लोक येवन हांगा वाट पळयता आसतले बशींचे जाल्यार तांकां लागून एक शेड तरी जाय आसली, तर ती शेडूय हांगा दिश्टी पडना। दोनूय सायडींतल्यान बशी पार्क केल्ल्यो आहा। लोक आतां सद्या जे बशीचे जे कामगार आसा, किलिंडर म्हणा किंवा आनी कोण, ते बशी सोडपाचे आतां तयारेत लागलेले आसा। सांजेच्या टायमार हांगासर लोकांची गर्दी जाता बॉम्बे सरपा खातीर। कितलेशेच पर्यटक आमच्या गोंयांत येता, प्रामुख्यान म्हणजे बॉम्बेच्यान ह्यो बशी हांगा येता आणि बॉम्बेच्यान कितलेशेच पर्यटक हांगा जेन्ना येता तेन्ना आमचे गोंयचे इम्प्रेशन बरें पडच्या खातीर सरकारान हांगा कितें तरी सुविधा उपलब्ध करून दिवची, शेड तरी घालची। त्याच बरोबर मातशे संडास बाथरूम जे आहा तेची मातशी संख्या वाडोवची, जेणे करून आमचे गोंयचे पर्यटन स्थळ आहा जे इम्प्रेशन आख्ख्या जगाचेर आमच्या भारताचेरूय बरें पडचें अशें म्हाका दिसता। गोमंतक टीव्ही खातीर गौरीश परब आमोणकर, कॅमेरामॅन वर्षा।